व्यवसाय जो आसा पत्रादेवी ते पणजी त्याचो व्यवसाय आसलो आणि बस व्यवसायाच्या माध्यमातून तांच्यांनी अनेक गरीब भुरगे अनेक म्हणजे जवळ सगळ्याच गरीब भुरग्यांक तेंच्यांनी पास दिले आणि त्या पासांसून ते अनेक भुरगे जे पणजी म्हापसा जे शिकूंक शकले नसते जावं शकले आर्थिक परिस्थितीमुळे ज्या भुरग्यांक तेंच्यांनी फुकट पास दिल्यामुळे ते आज शिकून बऱ्या पदार इंजिनियर झाले PSI झाले असे खूप जे लोक आमच्याकडले झाले ते त्यांच्या फुकट प्रवास त्यांच्यानी दिल्यामुळे. Ashok is an excellent soul. He was our senior in the Panchayat and we worked under him. The only good thing that I have learned from him, not to rob, not to cheat. He guided us as a friend, though we were opponents and we were very good friends. I respect him. अशोक मांद्रेकर हे आमच्या गावातले एक दानशूर व्यक्तिमत्व. त्यांच्याने आपल्या आयुष्यात म्हणजे खूप जणांना मदत केली. म्हणजे गरजू विद्यार्थी रुग्ण असो असे अनेक जणांना त्यांच्याने शोधून मदत केली. पण आताच्या काळात जशी मदत केल्यावर पण त्याची जाहिरात जी असतात ती करपाची जी वृत्ती ती त्यांच्याकडे नसली. त्यामुळे त्यांच्याने जी मदत केली आर्थिक मदत असो किंवा अन्य ती लोकांच्या दृष्टीने येऊ ना. पण खूप म्हणजे म्हाका खबर आहे की अनेक विद्यार्थी ज्यांका शिक्षणा खातीर काय समस्या असली जाल्यार तशी रुग्ण असले कोणाचे ऑपरेशन जाल्यार सोदून काढून तेंच्यानी मदत केली. गोंयांत आतां न्ही सगळ्या विद्यार्थ्यांक जे 50% बशीन सवलत मेळटा न्ही ती पयलीं नासली. म्हाका दिसता 1977 बी आसतना आतां उगडास जायना म्हाका सारको म्हळ्यार तेन्ना जेन्ना आंदोलन 50% मेळचें म्हणून सगळ्या स्टुडंट गोंयभर जाल्ले तेचे पयलीं अशोक मांद्रेकरांची बस चलताली पत्रादेवी ते महाखाजन मेरेन आनी सगळ्या भुरग्यांक विद्यार्थ्यांक तेंचेर कोणी एक लादूंक नासलें काय नासलें आपल्या एक मनान एक भुरग्यांक मदत जावं एक हे म्हणून ताणें 50% कन्सेशन पयलींच दवरलेली. आनी हाजे शिवाय सबंद कोण एक गरीब आहा किंवा तेच्यान पयशे दिवंक जायनात बशीक जाल्यार न्ही ते जायत पयशे म्हूण अशें केन्नाच तेणें एक हट हें धरलो ना आग्रह धरलो ना किंवा चल ना पयशे मरे तूं वाच. खूब जाणां म्हणजे गरीब आसले जाल्यार पोटा खातीर बी खूब जाणांचेर ताणें हें केलें. आनी पेडणे मतदारसंघान जवळ 50 वर्सां पयलीं समाजाचो कार्यकर्तो म्हणून एकमेव असो कार्यकर्तो आनी त्यानंतर इतरांक घेवन सगळ्यांक बऱ्यापैकी समाजाचे कार्य करपी असो अशोक भाई मांद्रेकर आज आमच्या भितर नात. समाजाक खूप मोठी अशी नुकसान जाल्ली आसा. समाजाच काम न्हय तर इतर क्षेत्रांत सुद्दां म्हाज्या संलग्न असलेले अशे महिलाश्रम म्हणून एक हणजूण आसा थंय सुद्दां दर वर्सा तो आर्थीक मदत करतालो. समाजाच्या शिश्यवृत्ती भुरग्यांक दिवपा खातीर त्यांनी ठेवी दवरलेल्या समाजांत तातूंत असो मोठो एक समाज कार्यकर्तो आज आमच्या भितर ना.